आळगांवां, पणजी आनी कुशिकच्या वाठारांत रावपी लोकांक फळां तशेंच बरी भाजी मेळची म्हूण गोंय हॉर्टिकल्चराच्या इमारतीन नवीन हॉर्टिकल्चराचें दुकान उक्तें केलां. सोमारा दीस ह्या नवीन दुकानाचें उक्तावण हॉर्टिकल्चराचो अध्यक्ष प्रवीण झांटयेन केलां. उक्तावणाक हेर संचालकय हजर आसले. चतुर्थीचो टायम आयिल्लो आसा. दर वर्सा युजली चतुर्थीच्या वेळार प्रायजीस वाडटाले. आमी सगळे आमच्या जे सप्लायर्स आसा तांकां आपयला मुद्दाम आनी तांकां क्लियर कट सांगला की बाबा ह्या वेळार आमी प्रायजीस कमी दवरूंक जाय जेणे करून बाबा लोकांक फायदो जातलो. आनी ह्या फूल चतुर्थीच्या टायमाचेर आमी ते युजली समजा 1 टन दवरताले, ह्या फुडें 3 टायम्स चड म्हणजे 3 टनाच्या वयर अशें माल दवरतले, म्हणजे 3 टायम्स मोर आमी माल दवरतले जेणे करून प्रायजीस बाकीचे कडेन ओवरऑल कंट्रोलान उरतले. आमी ऑनरेबल CMा कडेन मेळिल्ले आसा, तांकां सांगिल्लें आसा बाबा की आमचे कितें स्कीम आमी स्किमी खातीर उलयत आसात. ऑनरेबल CM कशें कितें रिस्पॉन्स करता ताचे वयर सगळें अवलंबून आसता. पण प्रायजीस ह्या वेळाचेर कंट्रोलान आसतले हें तुमकां मुद्दाम हांव अश्योर करूंक सोदता. तांचें भयंकर नुकसान जाल्लें आसा. जे तुमचे सांगली म्हणा, कोल्हापूर एरिया म्हणा, हांगा जितलें नुकसान जालां तें सबंद महाराष्ट्रा भितर जर कंपेर करत ह्या एरियान जे शेती जाचे भितर मॅक्झिमम जाता थंय मॅक्झिमम लोकांचें नुकसान जाल्लें आसा. तरी त्या लोकांनी आमकां अश्युरन्स दिला की बाबा आमी प्रायजीस कशे तरी कंट्रोल करतले. आयात वाडवणार ना, 3 पटींनी जास्त होणार आहे. चडशे चालू आसात. जे आतां जे गाडे बंद जाल्यात तांकां आमी मुद्दाम आमी जे आउटलेट्स आमचे जे आसात ते बंद जाल्यात ते आतां परत चालू करपाची आमची तयारी चालू आसा. आनी हे सगळे आउटलेट्स लोकल्स चलयतात म्हणून तांकां मॅक्झिमम लोकल लोकांका फायदो जाता आनी नोकरी मेळटा. एंटरप्रायज न्ही, पणजे भितरले हे आमचे 3rd अशी आमी चड दुकानां सुरू करपाक पळयतले. ते फुडें आउटलेट्स ते सगळे चालू उरतले. ते हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन चलयता. आयज आमी आमच्या ह्या पणजेचे 3रे आउटलेट जे आमचे गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन चलयता त्या आउटलेटाच्या इनॉग्रेशन आतांच आमच्या हॉनरेबल चेअरमॅनान उक्तावण केल्ले कडेन आसा. हांगा आमी स्ट्रेस दिला की एक सॉफेस्टिकेटेड आउटलेट विथ चिलर आनी एअर कंडिशन ह्या परिसरांतल्या लोकांक सबसिडायज रेटीर वेजिटेबल मेळचे ह्या खातीर हो आउटलेटाचेर आमी जोर दिल्ले कडेन आसा. हांगा मॅक्झिमम लोकल भाजी ज्यो आसा आमी आख्ख्या गोंयभर जे गोंयचे जे पळय शेतकार कल्टिवेट करता ते गोंया सावन आमी शेतकारां कडल्यान डायरेक्ट प्रोक्युअर करून हांगा लोकांक आमी अवेलेबल करतले. त्याच बरोबर आमी हांगा नाल्लय बी दवरले कडेन आसा. त्याच बरोबर आमी उकडो तांदूळ बी हांगा दवरला. जो उकडो तांदूळ असो आसा की गोंयच्या शेतकारांचें भात घेवन आमी प्रोसेसींग करता. म्हणल्यार म्हाज्यान अशें म्हणपाक जाता ह्या स्टेजीचेर रायस विथ लेस पेस्टिसायड. कित्याक गोंयचे जे पळय शेतकार आसा ते कमर्शियल बेसाचेर कोण कल्टिवेट करना. आमचे गोंयच्या शेतकारांचे कॅमिकल वापर जो आसा रायस कल्टिवेशनाक म्हणा तुमी पेस्टिसायड किंवा फर्टिलायझर हे आमी कमी प्रमाणात यूज करता. आनी जेणे करून जो प्रोसेस रायस आसा तो आमच्यांनी म्हणपाक जाता की रायस विथ लेस पेस्टिसायड म्हणून. सो असो आमी उकडो तांदूळ बी आमच्या ह्या आउटलेटान मार्केटींग करतले.